किरण बाब, साधारणशी येत्या 2027 ची निवडणुका ही येणाऱ्या बहुतेक डिसेंबरपर्यंत जातली असे संकेत काही पेपरांनी दिलेले असतात. म्हणजे एंडपर्यंत जातली असे म्हणतात, अथवा जानेवारी. तुमची तयारी कशी कितें आसा? सध्या अशी एक रुमर्स म्हणी आनी पेपरांचेर बातम्यो सगळ्यो येयल्ल्यो आहा की डिसेंबर मेरेन इलेक्शन जावंक शकता. पेपराचेर येवप म्हणजे खुबश्यो गजाली सत्य आसता. कारण आनी ज्या दिसासून ही बातमी येयल्ली आहा, आमच्यो जे कार्यकर्त्यांच्यो गाठी भेटी आहा ह्यो संबंद परतून चालू जाल्ल्यो आहा. आमचे जे कार्यकर्ते एक्टिव्ह जाल्ले आहा आनी आमी सध्या म्हजे कडेन 41 आमकां बूथ लागता. हेतूनसून 35 बुथांचेर आमची बुथाची यंत्रणा ही तयार जाल्ली आहा आनी त्या परी आमचें काम चालू आहा. उरल्या एक 5-6 बूथ उरले आहा, ते येणाऱ्या काळान रोखडेच आमी तेजेरूय आमच्यो कमिटी ज्यो आसतल्यो हे तयार जातल्यो. कशें आसता की खंयचो जेन्ना निवडणुकेक रावता तेन्ना पक्ष हो महत्वाचो आसता. लास्ट टायम तुमी टीएमसी वांगडा आसले. टीएमसी पक्षांसून निवडणुका लडयल्ली. ह्या फावटी तुमचो नेमको विचार कितें आसा? मॅक्झिमम जे आमचे कार्यकर्ते आहा आनी थिवेकार आहा, थिवे मतदारसंघातले लोक आहा, हांव फाटल्या आतां कितलोसो तेंप जालो जेन्ना हांव तेंचे कडेन संपर्क सादता, संपर्कान येता, कसल्याय गोश्टींक लागून आमी एकामेकाक मेळटा, त्या टायमार तेंचें म्हणणें एकूच आहा की हे फावटी खंयचोच पक्ष नाका, हे फावटी स्वतंत्र निवडणूक लढय, इंडिपेंडंट निवडणूक लढय थिवेसून आमी तुका निवडून हाडटा. हे ठामपणे एक तेंच्या मनान अशें थरलेलें आहा आनी हांव कार्यकर्त्यांच्या वयर वा तेंच्या भायर वचपाक शकना. हे फावटी हांवें स्वतंत्र निवडणूक इंडिपेंडंट म्हणून लडोवपाचें अशें एक निश्चित केल्लें आहा अजून मेरेन तरी. कालचे फावट टीएमसीन जी तुमी निवडणूक लढल्या ती खंय तरी तुमची चूक आसली अशें तुमकां दिसता? हे हांवें पयलींय सांगलेलें आहा. हांव आमच्या थिवेच्या लोकांक परतूनय सांगता की ती म्हजी व्हडली चूक. टीएमसीन पक्षांसून निवडणूक लढप ही चुकूच, पूण थिवे सोडून आल्दोना वचप ही म्हजी व्हडली चूक आसली आनी ती हांव मान्य करता. कितें जालें की तुमकां हांगासून ते सायडीक वयचें पडलें? जरी तुमची कविता कांदोळकर ह्या वटेनसून लढयली जाल्यार तुमी त्या वटेन गेले आनी तो खंय तरी तुमकां बॅकग्रावंड जालो आनी हे त्यो आतां गजाली पोडण्यो जाल्ल्यो आहा. हे सगळें हांवें कित्याक लागून कितें जालें सगळ्या लोकांक सांगलेलें आहा आमच्या थिवेच्या. सो त्यो पोडण्यो गजाली जाल्ल्यो आहा. ते आमी फाटीं पळोवपाचें सोडून दिवया. फुडें कितें करप? फुडें किरण कांदोळकर हो थिवी मतदारसंघांसूच निवडणूक लढयतलो हे निश्चित आहा. हितून आनी कांयच बदल जावपाचो ना. एकूच मतदारसंघांसून आमी फोकस करून लढयतले आनी आमी निश्चितच जीत ही आमची जातली. कारण हे फावटी तुमी पळयल्या कांय दीस फाटीं जी डिसेंबरान सादारणशी जिल्हा निवडणूक जाल्ली आहा, थंय आमी एके सायडीक जी आमची घरकान्न आहा कविता कांदोळकर एका इंडिपेंडंट निवडून हाडलेली आहा आनी दुसरे सायडीक आमी काँग्रेसीक सपोर्ट केल्लो. सो थंयसरूय निवडणूक आमी ती जिखलेली आहा आनी त्या मेरेनसून आनी कितें जाल्लें आहा हांगासरल्या आमदाराचो परफॉर्मन्स हो झिरो हो सगळ्या लोकांक खबर आहा. थिवेचो आमदार मोबायल जसो आमचो फ्लायट मोडार वयता पळय तसो थिवेचो आमदार हो फ्लायट मोडार गेल्लो आहा. सो कसलेंच काम ना, कांयच ना. लोक वाजेल्ले आहा. लोक फक्त रावता ती पळय निवडणूक फुडें जातली आसली, फेब्रुवारी मार्चान जातली आसली पळय ती बेगीन डिसेंबरान जाल्या पुरो म्हणून लोक मागतात, जेणे करून आनीक 2-3 म्हयने तांकां ह्या आमदाराचो त्रास सहन करपाचो ना. ताका जाता तितलो बेगीन घरा धाडपाचो हो निर्णय लोकांनी केल्लो आहा आनी धाडटले. तुमच्या म्हणण्यानुसार सपोज आमदाराक जर लोक निवडणुकीच्या माध्यमांतसून घरा धाडूंक सोदता जाल्यार आयज भाजप पक्षांचेर तुमी रावपाक कित्याक सोदिना? पळय पक्षान कित्याक रावप? भाजप माझी भाजपचे तुमी माझी आमदारूय आसा आनी सध्या कशें आहा भाजपचो आमदार हो थिवे मतदारसंघान आहा, तर आमी परतून थंय कित्याक घुसोवन थंय नाका जाल्लो वेव्हार करया? तेच्या पेक्षा काय आहा स्वतंत्र कार्यकर्तो हो म्हज्या पासत श्रेष्ठ आहा. म्हज्या पासत पक्ष आनी कोण श्रेष्ठ न्हू, मतदारसंघातलो मतदार जो आहा थिवेचो हो म्हज्या पासत श्रेष्ठ आहा. मतदार सांगता पळय तेंच हांव करतलो. फाल्यां निवडून येयल्या बरोबर तुमी भाजपाक पाठिंबा दिवच्या नंतर जो सरकार आसतलो पळय कशें आसता, इंडिपेंडंट निवडून येयल्या उपरांत खूब फावटी कोण तेजेर ती एक वेगळे तरेचो एक हे करतात केन्नाय. फाटीं झेडपी निवडणुकूय आमी पळयल्ले आहा. निवडून येयल्या उपरांत सरकार आसता ताका तेंको दिवप
आता तूं कहो सांगूंक शकता भाजपात सरकार आसतलो दुसरो कित्याक जावंक शकना होय व्हडलो क्वेश्चन आहा न्हू. पूण जो सरकार आसतलो पळय तेका हांव तेंको दितलो कित्याक लोक म्हाका जे निवडून दितात पळय थिवेचे लोक निवडून दितले अवश्य म्हाका ते आपली कितें तरी कामां जावची आपल्या मतदारसंघाचो उद्धार जावचो हेका लागून दिता. आनी जो सरकार पक्ष आसता पळय तेका तेंको दिवन रावप हे सहज. आनी गोंय हे धाकटी स्टेट आहा थंय अशे सगळ्यो गोश्टी घडटा. हे फावट आरजीचो इफेक्ट कितके जावंक शकता? ऑलमोस्ट खूब कमी जाल्लो आहा. सो आरजीक हे आमकां कॉम्पिटिटर न्हू सद्याच्या हितून. आमचो कॉम्पिटिटर जो आहा हो नीलकंठ हळर्णकर आहा आनी आमचो फोकस जो आहा तेजेरूच आहा. बाकी खंयच्यारूच हेजेर हांव बारीक बारीक पक्ष आहा किंवा बारीक बारीक आनी कोण बसूंक सोदता हांव तेंचेर म्हाजें लक्ष ना. म्हजें लक्ष आहा हांगासरल्या आमदाराचेर तेका डिफीट कसो करपाचो. भाजप आपल्या परीन खंय तरी चाल नीती खेळची ना अशें तुमकां दिसता? खेळांनी न्हू प्रत्येक पक्ष आपल्या परी आपलोय प्रयत्न करतले आपल्याक जिखपाक जाय म्हणून ते प्रयत्न करतले. सहज आहा खंयचीय पार्टी आसना सगळे भाशेचे हे आसता. सो तांकां जाय ते आहा ते करून शेवटी निर्णय हो लोकांचो आसता निवडून दिवप काय ना दिवप. आनी हे फावटी थिवेकारांनी निश्चित केल्ले आहा किरण कांदोळकराक 2027 विधानसभेन परतून धाडटले आपले नेतृत्व थिवेकाराचे नेतृत्व. म्हणजे येणारी निवडणुका ही तुम्ही ठामपणे निश्चित थिवेनसून विधानसभेन किरण कांदोळकर वयतलो थिवेकाराच्या आधाराचेर उलयता. आयज थिवे मतदारसंघात जशी कामां जावपाक जाय ती जायना अशें म्हणपाचें आसा तुमकां? तुका सांगलो न्हू आमदार फ्लायट मोडीर आहा. फाटीं हांवें ताका न्हिदलोलो म्हटलेलो मागीर ताका न्हिदलोलो म्हटल्यार राग येता. फ्लायट मोडार गेल्लो जसो मोबायल आमचो फ्लायट मोडार वयता पळय तसो थिवेचो आमदार फ्लायट मोडार गेल्लो आहा हें म्हाका म्हणपाचें. अशें म्हणटात की जो महामंत्री आसा बंगालान ते साठी बरें काम करून आतां परत गोंयांत येता ताचो फरक कितको जाणवतलो? दुसरी गोष्ट म्हणल्यार जो खासदार आसा सदानंद शेट तानवडे तो बी थिवे मतदारसंघातलोच आसा पिर्णाचो गांवचो आसा. तो फरक खंय पडचो ना बीजेपी म्हणजे आनी तुमकां बी? ना पळय खासदार आहा सदानंद शेट तानावडे हो भारतीय जनता पार्टीचो खासदार आहा राज्यसभेचो आनी तो आमच्या मतदारसंघातलोच. तुवें सांगलो तो महामंत्री हांव अभिनंदन करता तेजें कारण ताणें बंगालाक वचून बरी कामगिरी केल्ली आहा. पूण अभिनंदन इतल्याकूच लागून करता की तो म्हज्या मतदारसंघातलो आनी म्हाका अभिमान आहा म्हाज्या मतदारसंघातलो तो मागीर म्हजो वोटर सुद्दां नासूं पूण बरी कामगिरी केली बरें कितें केलें की खंयसरी आमी तेंचें कौतुक करपाक जाय. पूण ह्या सगळ्या गोश्टीचो तो गोंयांत येतलो ना येतलो म्हाका खबर ना. पूण ह्या सगळ्या गोश्टीचो आमचे निवडणुकीक खंयसरूच असर पडचो ना कारण लोक जे ठरयतले पळय ते सगळे लोकांच्या हातीन आहा. तसो व्हडलो हो कांय हें जावचो ना तेजो असर जावचो ना. निलकंठ बाब येत्या डिसेंबर पर्यंत खंय तरी निवडणुका म्हणजे 2027 जातल्यो असो खंय तरी संकेत येयल्या. तुम्ही सध्या थिवी मतदारसंघाचे मंत्री आमदार आसात. तुमची तयारी कशी कितें आसा? फाल्यां जर एक इलेक्शन डिसेंबर पर्यंत जावपाक लागलें जाल्यार तुमी आयज रेडी आसा? पळय 2 दीस पयलीं मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी पयलींच डिक्लेअर केल्लें आहा खंयच्याय टायमार भारतीय जनता पक्ष जो आहा हो इलेक्शनाक तयार आहा. पयलीं लक्षांत घेवंक जाय ज्या टायमार सिंगल डिजीट आमदार सिंगल डिजीट खासदार आसतना ही पार्टी फॉर्म जाल्ली आहा आनी सदांच वयर वाडत गेल्ली आहा. ते इलेक्शन जाल्या उपरांत ब्रेन स्टॉर्मिंग म्हूण पडटा तांकां आसूं येयल्या तांकां आसूं काम हें कंटिन्यूस चालू आहा. आनी प्रत्येक मतदारसंघात पार्टीचे जे सिस्टम आहा त्या प्रमाणे टायम टू टायम काम चालूच आसता. संपर्कान लोकांच्या आसताच. सरकार आपलें काम करता पार्टी आपलें काम करता. सरकार नवे नवे योजना करता त्यो योजना सरकारा माध्यमांत राबयता आनी पार्टीच्या माध्यमांतूय राबयता. म्हणजे म्हाजे घर योजना आसूं सरकार तुमच्या दारी आसूं हे सगळ्यो लोकां पर्यंत टच केला. कितक्योश्यो स्किमी आहा लोक समाधान आहा गोंयचे. आमचे यंग एंड डायनेमीक मुख्यमंत्री जो आहा हेजे बारकायेन सगळे कार्यक्रम प्रोग्राम आसूं किंवा योजना आसूं किंवा लोकांचो पर्स कितें जाय हालींच चॅक बाय डॉक्टर काडले कितकीशी मोठ्या प्रमाणात सोय जाली. सरकारी हॉस्पिटलांत जाल्यार प्रायवेट हॉस्पिटलां पासून मेन्शन केल्लें आहा. सो सांगपाचें इतकेंच पर्याय भारतीय जनता पक्ष सगळ्या हितून सज्ज आहा
इलेक्शन खंयच्याय टायमार डिक्लेअर जालें जाल्यार इलेक्शन लडोवपाची ताकद भारतीय जनता पक्षा कडेन आहा आनी आतांच आमचे सगळे मंडळ आसूं महिला मोर्चा आसूं आतां थोड्या दिसांनी युवा मोर्चाय डिक्लेअर करतले आनी ही ज्यो आमच्यो बूथ कमिटी आसूं जावं मंडळ बिंडळ सगळे सिस्टमॅटीक जाल्ले आहा आनी योग्य तरान काम जाता आनी जशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां 27 न्हू 30 म्हाका दिसता 30 पेक्षा जास्ती येवंक शकता पूण 30 हे 100% येतले हें हांव सांगूंक शकता. मंत्री बाब म्हणजे गेली निवडणुका पयले जाल्यार तुमी खंय तरी 9,000 प्लस तुमच्या मागीर कविता 7,300 प्लस आनी मुख्य म्हणल्यार आरजी हो 5,000 प्लस अशें खंय तरी हें जालें आनी तुमी सादारणशे 2,051 मतां घेवन लीड येयल्ले. हे फावट तुमचे कल कसो कितें आसलो? हे फावट आमचे कार्यकर्त्यांचे काम आमचे मंडळाचे आनी म्हाजें आमी कमीत कमी 5,000 वयर लीड मतदारसंघात निवडून येतले. हे आमचे टार्गेट आनी हे आमचे ग्रासरूट लेवलार काम आनी हें काम जेन्ना इलेक्शन आजचे घडयेन आनी फुडें बिनविरोध येवचो ना आनी कोण सांगूनय शकचो ना. जेचें काम कार्यकर्ते आनी त्या टायमार वर्किंग हो जो विजय आसतलो जे भारतीय जनता पक्षाकूच ते शक्य आहा. त्या बाकीच्या पक्षांक जे घडी बसोवपाक जाय ग्रासरूट लेवल काम कार्यकर्ते आनी आदले काम हें कोणा कडेन आहा जाल्यार भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्त्या कडेन पक्षा कडेन आनी जे आमदार बिमदार तेंचे कडेन ते हे सगळे हेतूंतून बाजी मारूंक शकता. गेल्या वेळा जे आयजीचे आसले मनोज तेंच्यांनी सादारणशे एक 5,100 प्लस अशी मतां काडली. हे फावट तुमकां कितें दिसता आनी तांचो फरक तुमच्या हेचेर कितको पडूंक शकता मतदार? भारतीय जनता पक्ष जो कार्य करता हे टोटल आनी सोल म्हणटा तशें भारतीय जनता पक्ष आपल्या स्वताच्या बळार वयता ही रिस्पेक्ट एमचे तेंचे थोडे प्रमाण पूण जे गेल्या इलेक्शनाक पासून आहा हे सगळे मतदारसंघ भारतीय जनता पक्षान लढयला. तो फाल्यां कोणूय आसूं ते आमकां फरक येयना आनी आतांचे आरजीचे जे तेंच्या भितर कितें फुटाफूट जाता ही तेंचे लॉस हे तेंच्या पक्षाचे नुकसान ही तेंच्यांनी चिंतप तेंच्यांनी डॅमेज करप तेंचेर आमी चड उलोवपाचें ना. पूण मनोज आसूं किंवा भारतीय जनता आनी एमच्या रिव्होल्युशन गोवचो कोणूय आसूं जी म्हणटा ही आमचीच आसतली आनी आमीच आसतले. येत्या निवडणुकात फाल्यां जो माजी आमदार किरण कांदोळकर तुमचो प्रतिस्पर्धी आसलो जाल्यार कितको फरक पडूंक शकता? प्रतिस्पर्धी तेजे सकयल्या लेवलाक काम करता. हांव सकयल्या लेवलाक काम करता जवळ जवळ ह्या मतदारसंघात कितकीशीं वर्सां तो जो पयलीं उलयता तो जिणें करता हें तेणें चिंतप तेणें एकूच चिंतूंक जाय तो भारतीय जनता पक्षान उबो रावलो म्हणून निवडून येयल्लो. तेणें ह्यान फुडें आनी खंयच्या पक्षान आनी कितून निवडून येतलो हें तेणें चिंतप ना. तेणें एक चिंतूंक जाय तेजें कार्य जे तेजो वेव्हार मोडको बिडको घेवन हे लोक एक्सेप्ट करिना त्या टायमार लोकांनी माफ केलें आनी भारतीय जनता पक्षा खातीर ताका निवडून दिल्लो हें तेणें विसरचें न्हू. हांव ओपन सांगता तो जेन्ना लोक तेगे सारकिले एडिक्ट म्हणटा एडिक्ट 10 लोकां फुड्यान तंबाखू तोंडान घालणारी हें लोकांक शिकोवंक शकता काय म्हणून तो खंयच्या देवळान गेलो सायटीक वचून तंबाखू थुकता हें दाखोवंक सोदता काय म्हणून तेणें एकूच चिंतप हांव जो आहा हांव सगळ्या पक्षान रावन निवडून येयला इंडिपेंडंटूय रावला गोवा काँग्रेस पक्षान झोपडीच्या माध्यमानूय हांव नार्वेकार आसलो पळय आमचो आमदार मुख्यमंत्री तेन्ना हांव सेकंड आसलो तेन्ना हांव निळकंठ म्हणून लोकांनी म्हाका तितक्या मताचो मान दिलो इंडिव्हिज्युअल कॅपेसिटी. पूण हो जेन्ना येयला पळय हो मडकेकार म्हणून फामाद आसलो आनीकूय जे वायट गोश्टी आसल्यो तरी सुद्दां लोकांनी भारतीय जनता पक्षाक एक्सेप्ट करपाक म्हणून ताका मतां मारली आनी भारतीय जनता पक्षाचो आमदार म्हणून ताका निवडून येयलो तेन्ना म्हाका डिफीट केलो. तेणें आतां चिंतपाचें ना भारतीय पक्ष सोडून दुसरे कडेन ताका यश आसतलें म्हणून हें तेणें ठामपणी लक्षांत दवरूंक जाय. ताका
मान मर्यादा दिल्ली म्हणजे भारतीय जनता पक्षाच्या खातीर दिल्ली. ते आता दुसऱ्या पक्षान तो येऊ शकना. ते काणी उलोवपाची कोणाक सांगतले. तो म्हणटा, तुम्ही म्हणटा, मदींच म्हणटा फ्लायट मोडार वयतात, तुम्ही म्हणटा काम करना अशें तो तेणे आरोप केलो. पळय तकलेन उबो रावलो की वाकडेच दिसतालें. तेका आमचें काम पळोवन खंय तरी बेगीन सुलयलें जाल्यार ताळयो गावता कोण पळयता. ते हांव नकळो ते रस्त्यार माकडांक पळय वाटेन वयता आसतना मारता ते मारताले. भारतीय पक्ष आमचे थिवी मतदारसंघाचे लोक विचारी आनी बऱ्या विचारान एक्सेप्ट करणारे लोक आहा. खंय चौगान खंयच्या देवळान वचून तंबाखू तोंडान घालून तो काडून सायटीक उडोवप लोक पळयतात. हे तंबाखू जेन्ना सरकार बंद करता हो आमदार जाता तोच स्वता तंबाखू खायताले मागीर कशें जातालें. ते कितें तरी म्हणटा घसणी म्हणटात लोक. हांव नको. म्हाजो आरोप आहा जो सरकाराचो नो टंबाखू म्हणून बरयता हो देवळांनी सार्वजनीक तंबाखू तोंडान असो पयस करून घालता. तो पयलीं बंद कर. ल्हान भुरग्यांक तंबाखू ड्रग्स हे पयस आसूंक जाय. हें तेणें बंद करूंक जाय. तेणें हांव रिमोट वयता म्हणटा ते सोडून पयलीं सार्वजनीक स्थळार तंबाखू बीन देवळान बिवळान घालता आनी सायटीक धरता आनी मागीर हळू थुकता पळय ते बंद करूंक जाय. अपकमींग आतां इलेक्शनाक तुमची तयारी सध्या कशी चल्ल्या? आमची हे सगळे यूथ काल युथाची मिटींग जाली, महिलाची मिटींग जाली. आमच्यो मिटींग्यो वेवस्थीत चलतल्यो. आमच्यो मिटींग्यो जग जाहीर पेपरार फोटो आसताच सगळे भाशेन न्हू. पूण आमचें काम आहा पळय ते आमच्या भितर आमच्या कार्यकर्त्यांक कशें एक्टिवेट करप, कितें करप आनी आमी कशें इलेक्शन ही आमची सिस्टम आमी आहा ती भायर दाखोवन तो दुसऱ्याक कॉपी करून कितें फायदो. सो भारतीय जनता पक्ष नॅशनल सगळ्यान जगात व्हडलो मेंबर आसा तो पक्ष आनी तो आपलें काम करता. जे ओपनली काम करता ते ओपनली जाता. भितूच आहा ते भितूच आहा. पूण एखादो जर आमदार जातलो जर सरकारान बॅन केल्ल्यो वस्तू करूंक जायना. एक मडको इलिगल बंद करप, तंबाखू फार्मार बंद करप, हें तर बंद करिना. सरकारान बंदी घातली तेजेर आमदार आमी जर करीत जाल्यार लोक कशें कितें